मेशूकूय हांव नवो न्ही. मेशू आज आमच्या पक्षान रितसर प्रवेश करता. रितसर प्रवेश कित्याक करता, ते कित्याक करता ते ताणें सांगिल्लें आहा. ताका कितें दिसता आनी ताका आदार करपाक आनी तो कितें करता तें सारकें करता म्हणून ताका बेसांव दिवपाक तुमी हांगा आयिल्ले आहा. सो तुमकांय दिसता की ताणें कितें केलां तें सारकें केलां, बरोबर ना? बायलांक चड दिसूंक जाय तें. बायलांक इतल्या खातीर दिसूंक जाय कित्याक 50% मतदार जे आहा ते आज बायल्यो आहा. बायलां भितर रिजर्वेशन जावपाचें आहा फुडले खेपेक. आनी बायलां भितर एक जागृताय जावंक जाय की खरें बायलांचे दीस बरे आयल्या. हे सरकारान उतरां दिल्ली ती दवरल्या. तुमी तुमच्या आमदाराक विचारात गॅस फुकट दिवपाचो आशिल्लो, खंय गेलो? बायलांक आदार जाता गॅसाचो. आज गॅस वाडत आहा. इराणाचे वॉर सोंपलें, बोटी सुटल्यो होर्मुझच्यान, गॅस वयर गेलो सकयल देंवलो. बीजेपी सगळ्या लोकांक फुडयल्या आनी एक दोन व्हडले व्हडले बिझनेसमॅनाचेच बरे दीस आयिल्ले आहा. उरिल्ले सगळ्याचे वायटूच दीस आहा. लोक म्हणटा पाड पडून हे केन्ना वता ते पळोवया म्हणून. आनी अशें आसतना गोंयांत बीजेपी 15 वर्सां कंप्लीट करता. 15 वर्सां ताचे फुडें एक लोकांक पुरो जाता, फेटीक म्हणटा जाता, इलेक्टोरल फेटीक म्हणटा, पॉलिटिकल फेटीक. हाजे फुडें आनी नाका हे लोकांक जाल्लें आहा. इनफ इज इनफ म्हणटा. इनफ इज इनफ कित्याक म्हणटात? हेजे व्हडले लिस्ट आहा. जे लिस्ट बीजेपीचे कशे बीजेपीन लोकल लोकांक फुडयल्या, गोंयांत गोंयकारपण कशें काबार केलां, गोंयांत गोंयकारांक व्हॅल्यू कसो ना केला, हे खूब म्हणजे तुमकां सांगूं येता. पूण हे तुमकांय खबर आहा, हे सगळें गोंयांक खबर आहा. आतां पर्याय कितें? पर्याय हाडचो म्हणून आमी खूबदां खूब एफर्ट हांवें केलो सगळ्यांक एक करपाक. पूण तो पर्याय जायना. आमी आमचे भितर झगडटात आनी आमी फुडें वचूंक पावना. आनी मागीर लोकांक अशें दिसता की हे सगळें कोमुसांवान बीजेपीच येतली. ताजे खातीर आज आमी हो पर्याय हाडला. पर्याय की हो पक्ष तुमचो, हो पक्ष म्हजो न्ही, म्हजे बापायचो पक्ष न्ही. म्हजे बापायचे आतां भाट आशिल्ले. हो पळय आंतोन आहा, थंय आमचो हो आहा, कोण रे आमचो इनास आहा. अशे खूब जाण तुमी म्हाका वळखू बी आहा. आमी आमचे भाटान खंयचेच टॅलंटाक फुडयलो ना. आमी लोकांक दिल्ले आहा की बाबा घेया, बरे भशेन आमी धरुया म्हणून. पुणून हे जे सांगे गांवांत हजारांनी कोटीचे उलाढाल जाल्ली आहा. सनावली इरिगेशन कॅनल म्हणटा तो SIP प्रोजेक्ट जो जालो, ह्या प्रोजेक्टान हजारांनी कोटी हांगाच्यान भायर गेले. सांग्यात उरले ना. सांग्यात सांगेकाराक कांयच फायदो जालो ना. व्हडले प्रोजेक्ट आयले गेले. पयशे ह्या बँकेनी, ह्याच युनियन बँकेन पयशे येताले, पूण ते पयशे हांगा उरले ना. ते कॉन्ट्रॅक्टर पयशे घेवन ते गेले. पायपलायन घाली, सब स्टँडर्ड पायपलायन घाली म्हणून बाबूनायक बोवाळ मारतालो. बाबूनायकूय गेलो, पायपलायन तशीच आहा. पयशे ते खावन गेले. स्थानीक मनशाक कसलोच फायदो जालो ना. आतां स्थानीक मनशाक जर फायदो जातलो आनी सगळ्या समाजाच्या स्थानीक मनशाक जर फायदो जातलो जाल्यार कसलो मनीस जाय? असो मनीस जाय आमकां कापाजदादीचो. सडेतोड. सडेतोड म्हळ्यार कितें? आतां आमकां बाबा हाणें सांगलें कोण आमचे राऊत देसाय की रस्त्यार येवपी रस्त्यार मनीस जो फुडें वता ताका कापाजदाद आहा, जो मंत्र्याच्या आनी सरकाराच्या विरोधात स्टँड घेता, अशा मनशाक फुडें वचूंक जाय. नाजाल्यार आमचो पक्ष फुडें वचचो ना. म्हणून आमी मेशूक घेतात. आनी आमकां अशें दिसता की मेशू म्हणटा तो एक सडेतोड, एक क्लियर कट तकलेन आपले एक आपले जे एथिक्स आहा, ताणें सांगलां की आपल्याक कोणाक घात करून हे पक्षान येवंक ना म्हणून. तो जर कोण ते सायडीन आहा जाल्यार तांकांय कसो हाडप ते तो काम करतलो. आनी असली कामां करून आमी हो कुशावतीचो नवो डिस्ट्रिक्ट केला, तो आमचे गोंयकारांच्या हातांत दवरतले हे तुका उतर दिता. आनी हे करपाक
तुमच्या सगळ्यांचो रोल आहा, तुमच्या सगळ्यांचो रोल आसा. मुसलमाना भितर एक फटवा म्हणून काडटात. फटवा म्हळ्यार कितें की ताणें एक धार्मीक कर्तव्य कशें एक मुसलमानान एक करूंक जाय, ते भशेन आमी आमचे भितर एक लावया. कितें लावया की जो गोंयकार दोतोर जॅक सिकेरीक मानता, जो गोंयकार मानता की गोंयचें अस्तित्व आमची अस्मिताय राखली दोतोर जॅक सिकेरीक, हे गोंयकारांनी जे ओपिनियन पोला खातीर शाबू देसाय, जॅक सिकेर, रवींद्र केळकार, उदय मेहरो हे सगळे एक जावन जे गोंय राखले, हे गोंय जर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार असो खरे कास्ताचो गोंयकार जाय. आनी कोण जो जॅक सिकेरीक ओपोज करता तो कसो गोंयांत आमदार जावंक सोदताले कळना म्हाका. हे लोक गोंय व्हरून महाराष्ट्राचो तालुको करूंक सोदताले, हे लोक सरपंच जाय जाल्ले थंय. थंय जे जॅक सिकेरीन गोंय राखले ताजो पोर्ट्रेट मेशून म्युनिसिपालिटीन घालप म्हणून ताजेर इतलो आताक करप, हे आयकून सगळे गोंयांत लोकांक सारकी कीव आयली. राग लोक म्हणटाले हांगा येवन दाखोवंक जाय म्हणून खरे गोंयकार कितें ते. आनी हे फुडें दीस येतले दाखोवपाक. आमी शिवाजी महाराजाकूय मानतात आनी व्हडलो शिवाजी महाराज हांगा केला. शिवाजी महाराजाचे कनेक्शन गोंयांत म्हणटाले सप्तकोटेश्वर देवूळ बांदपाक ताणें आज्ञा दिल्ली. तें देवूळ हांवें बांदलां, हांव मंत्री आसतना. आनी बीजेपी सदांच सांगताले मॅनिफेस्टोचेर आमी हें देवूळ करतले म्हणून. म्हाकाय सेल्फीश इंट्रस्ट आशिल्लो की म्हजो तो कुलदेव म्हणून. पूण तो कुलदेव आसून शिवाजी महाराजाचे गोंयचे कनेक्शन म्हणटा तें देवूळ, तें देवूळ आमी बांदलें, तें आनी बांदूंक ना. हे सांगूक तुका सांगता की जे लोक शिवाजीचे नांव घेवन फुडें सरतात आनी नोकऱ्यांक पयशे मागतात, जे लोक करप्शन करतात आनी एक सायडीन शिवाजी आमचो दैवत म्हणटात म्हळ्यार आपलो देव म्हणटात, हे डुप्लिकसी लोकांक कळिल्ली आहा. एक क्लियर अशे पुतळे बांदले आनी कितें केलें म्हणून लोक बीजेपीक हे खेपे भायर उडोवपाचे रावचे ना. आतां पर्याय कितें? पर्याय हाय कमांड म्हणटा आतां मेशू. हाय कमांड म्हणटालो कोण हो हाय कमांड? एक मनीस कोण तरी येता आनी तो मागीर ट्रान्सफर जाता. तो कॉन्ट्रॅक्टर कसो आशिल्लो हांगा तुमचो तो युनियन बँकेन घालतालो ते भशेन खबर घेवन तो येता आनी तो नाच जाता. तसो हाय कमांड आसता. हो हाय कमांड म्हणजे कितें? कित्याक जाय म्हणटा आमकां दिल्लीवाले गोंय चलोवपाक? गोंयच्यान गोंय चलोवंक जायना, आमकां तकली ना, आमकां स्वाभिमान ना. फक्त गोंयांतूच रिजनल पार्टी फुडें कित्याक वचना? तामिळनाडून तो विजय तो वयर सरूंक शकता. तो एक्टर, ताका राजकारणाचो सारकें खबर ना. आमी फूल राजकारणांत सामके कशे तोरान चिंतून घालतात ते भशेन आमी राजकारणी. 24/7 आमी राजकारणी. हांव फक्त 2 वरां दनपारां बंद दवरता आनी न्हिदता. तेन्ना म्हजो फोन ऑफ आसता. खूब जाण सांगतात की मेशू म्हाका एक मेशूक फोन दी म्हणून, की मेशूचो फोन कुत्ता मेशू मेळना म्हणून लागला म्हणून. हांवें ताका काल 8 फोन मारले एक थ्रू वचपाक. ते जावंक जायना कित्याक मेशू खडेकार पावरफूल लिडर आनी आमी मेशू अशें पळयतात की मेशूक स्टेट लेवलाचेर ताका व्हरूंक जाय. कित्याक तो एक प्रतीक म्हळ्यार कितें सिंबॉल. ह्या सरकाराच्या दादागिरीचे विरोधात एक खडेकान स्टँड घेवपी असो हो सिंबॉल ताका गोंयच्या लेवलाचेर व्हरपाचें म्हज्या मनान आहा. पूण ताजे पयलीं हे सांगे हे कुशावती हे जिखपाक जाय आनी हे जिखपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो रोल आहा. आतां दुर्गादासान म्हणलें की आमी 1000 वर्कराचें कन्वेन्शन करतले. वर्कराचें कन्वेन्शन आयले बरे विजय सरदेसाय उलयलो टाळ्यो मारून केले ना. तुम्ही 2 मतां हाडूंक जाय. तुम्ही हाडची पडटली ती. ही हे म्हजें मत आनी म्हजे बरोबर ही 2 मतां. अशें जर आमी केलें जाल्यार आमी आमचो स्वाभिमानूच न्ही आमचे चरित्रूय आमी गॅरंटेड करूंक शकता. तें आमी फातोर्डा केलां. हांवूय बी सगळ्या पक्षाच्या विरोधात जिखलो आहा. 1दा आनी 3दा जिखलो. आमकांय थंय अश्यो बायलो सपोर्ट आहा आनी त्या बायलां खातीर आमी एक प्लॅन केल्लो आहा. ताचो एक प्रोडक्ट आहा होमवर्क म्हणून आमी मसाल्याचो प्रोडक्ट करतात. जे मसाले एक्सपोर्ट जातात, लंडनाक वतात, अशें केल्लें आहा बायलां खातीर. बायलांची फॅक्टरी आहा आमची. सो आमी
बायलांक फक्त मतां घेवंक ना आनी तांकां तुमकां आमी 2000 दिता आनी कितें दिता असले खबरो सांगूंक ना. बायलांक खरें तांचे पांयाचेर उबी केले. हे करपाची गरज आहा आनी हाजे खातीर लोकल मॅनिफेस्टो सगळे मतदारसंघांनी सांग्यार जे प्रॉब्लेम आहा ते फातोर्डान आसचे ना. फातोर्डान जे प्रॉब्लेम आहा ते सांग्यार आसचे ना. सो सांग्याचे प्रॉब्लेम समजून घेवप आनी एक स्थानीक पातळेचेर म्हळ्यार लोकल लेवलाचेर एक मॅनिफेस्टो करप आनी हे अशे सगळे मॅनिफेस्टो एक करून एक गोवा चार्टर करप आनी हो गोवा चार्टर म्हणटा तोच आमची गिता आमचे बायबल आनी आमचे कुराण हे करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा आनी हो प्रयत्न यशस्वी जावपा खातीर तुमी सगळ्यांनी आमकां हातभार लावूंक जाय. तुम्ही सगळ्यांनी मेशूक आदार करूंक जाय. तुम्ही सगळ्यांनी चिंतूंक जाय की हो पक्ष तुमचो पक्ष, आमची पार्टी. ही पार्टी तुमची कशी. आम्ही तुमचे कडेन 1 रुपया घेवचे ना. खूप जाणांची ती मेंबरशीप पण आसता पयशे दिवन. हांव ते पयशांनी मानना. पयशे दिले म्हणून मेंबर जालो म्हणून तो नाका म्हणल्यार हांवें सुभाष केलो, BJP गेली, आमी ताळिल्लो ताका. ताच्या उपरांत 2017 काँग्रेस केली आनी उपरांत इंडिपेंडंट केले आनी आतां गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमी प्रवेश करता आनी देवालय मागता की हो म्हजो निमाणो पक्ष हाज्या मुखार आनी दुसऱ्या पक्षान प्रवेश करपाक म्हाका उमेद ना. कारण ज्या मनशाक ह्यो पार्टी जी फॉरवर्ड वयल्या आनी मुखार वयल्या ह्या मनशाक पळोवनूच आयज ह्या पक्षान हांव प्रवेश करता आनी ताका हांव मानतालो 2017तल्यान. 2017 खंय तरी लोक थोडी ताका गाळयो मारताले की ताणें गव्हर्मेंट करता आसतना काँग्रेसीक त्या टायमार घात केलो म्हणून BJPक सपोर्ट केलो आनी पर्रीकराक घेवन सरकार केलो. पूण एक गोश्ट म्हाका त्या टायमार चिफाची लायक जाली आनी देखून ताचेर म्हाका एक विश्वास बसलो की हो मनीस सेल्फीश ना. ह्या मनशाक सेल्फ इंट्रस्ट ना. ह्या मनशाक गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा ते खऱ्या अर्थान जे तो उलयता आनी ते तो करून दाखयतले म्हणून. कित्याक कारण 2 जे बहुजन समाजाचे आमदार ताच्या बरोबर निवडून आयिल्ले, बाब जयेश साळगांवकर आनी बाब विनोद पालेकर. बाकीच्यो पार्टी आपल्याक जाय तो पोर्टफोलिओ घेवन सरकारान भितर सरले, पूण बाब विजय सरदेसाय आपल्या बरोबर आपल्या त्या 2 आमदारांक मंत्री केले आनी बहुजन समाजा वयल्या कॅबिनेटान काम केले आनी दाखयले की आपूण जेन्ना फॉरवर्ड वयता मुखार वयता तेन्ना तुमकांय बहुजन समाजा घेवन मुखार वयतले. ही कापस्ताद आनी कुवत गोंय राज्याचे विरोधी पक्षाचे खऱ्या अर्थान नेते बाब विजय सरदेसाय दाखयतात. आयज आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षान कित्याक जॉयन जातात. गोवा फॉरवर्ड पार्टी एक रिजनल पार्टी आनी गोंयचे जरी खरे मुद्दे कोण अंडरस्टँड जातलो जाल्यार ती रिजनल पार्टीज अंडरस्टँड जावपाक शकता. आमकां दिल्लीचो हायकमांड अंडरस्टँड जावपाक शकना. दिल्लीच्या हायकमांडाक प्रत्येक गोश्ट्यो टिकेट कोणाक दिवपाची दिल्ली या, मेशूक एंट्री दिवपाची दिल्ली या, कोणाक एंट्री करपाची दिल्ली या, प्रेसिडेंट काडपाचो दिल्ली या, आमदार कोण मंत्रीपद काडपाचें दिल्ली या. आयज आमकां म्हणटा तो हायकमांड लोक. तुम्ही आमचो हायकमांड गोंयांत आसपाक जाय. आमकां दिल्ली वचपाक चड पयस गरज ना. आमकां फातोर्डा वचपाक पडल्यार जाता, फातोर्डा चड लागीं आहा. पूण हायकमांड म्हणटा तो गोंयांत आसपाक जाय आनी जो लोक सांगता ते मनशान करपाक जाय. जे हायकमांड जो स्टँडर्ड आहा, हायकमांड म्हणजे कितें ट्रेंड आहा हो गोंयकारांनी पुसून काडपाक जाय. हांव तुमकां विचारता सांगेकरान, तमिळनाडूक इलेक्शन जालें, तो विजय म्हणून इलेक्शन जिंकला. पळयला तुमी तमिळनाडू इलेक्शन पळयलां. सगळे लोक DMK काँग्रेस एलायन्स हे गोष्टी तेजेर हे करताले. ताका सगळ्यांनी सोडून दिल्लं, लायटली घेतलं. पूण ताणें सरकार घडयलं. तमिळनाडूच्या लोकांनी रिजनलिस्टीक पार्टीक मत मारलें, निवडून दिलें. पळोवपाक ते कितें करतले म्हणून. तमिळनाडून एक विजय आहा, आमचे लागीं एक विजय आहा की जो मनीस गोंयच्या विधानसभेन गोंयकारा खातीर झगडटा, गोंयचे मुद्दे मांडटा. आमदार तो सांग्या गेलो पूण सांग्यार येवन जनता दरबार घेता, सांगेचे प्रश्न आयकून घेता. सांगेकारांक कितें जाय कितें नाका ते आयकून घेवपाची कापस्ताद दवरता, कुवत दवरता. ह्या मनशा बरोबर आमी कित्याक रावचे न्ही आनी गोंयकारांनी कित्याक रावचे न्ही. आनी देखून आमकां सगळ्यांक दिसलें, युथाक दिसता, महिलांक दिसता, सांगेकारांक दिसता की विजय सरदेसाय हो गोंय राज्याचो चीफ मिनिस्टर जावचो, गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जावचो आनी गोंयचो मुख्यमंत्रीचो हायकमांड हो गोंयांतूच आसचो. आनी ताणें उत्तर दिलां
कितलेशे लोकांनी म्हजे मिटींग घेतली की आम्ही गोवा फॉरवर्ड पक्षान एंट्री करता म्हणून कितलेशे आमच्या लोकांनी सगळं कमेंट मारले आणि हे कमेंट जेन्ना मारले तांकां क्लॅरिफिकेशन दिवप हे गरजेचें आनी त्यो गोश्ट्यो क्लियर जावच्यो ना कारण कमेंट मारले कशें गोवा फॉरवर्ड कित्याक ताणें घात केल्लो हे केल्ले ते सगळ्यो गोश्ट्यो खऱ्यो पूण आज काळाचे गरजे भितर गोंयांत कोण पावता गोंया खातीर साल्वसांव म्हणटा ते कोण गोंया खातीर ऑप्शन म्हणटा ते कोण एक ऑप्शन दिया की हो मनीस गोंयांत मुख्यमंत्री जावपाक शकता हो मनीस बीजेपी धांवडावपाक शकता हो मनीस हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमाक एकठांय हाडपाक शकता हो मनीस गोंयांत जे कम्युनल राज चल्ला धर्माचे नांव झगड्यो घालपाचें चल्ला हे बंद करपाक शकता एक लिडराचें नांव सांगा एकूय लिडर गोंयांत ना तातूंत भितर बाब विजय सरदेसाय हो कापस्तान दवरता फिक्सिंग ना तेन्नाय तो सांगून गेलो ताका ऑफर आशिल्ली की काँग्रेसचो सरकार करता चीफ मिनिस्टर करता पूण उतराक तेणें शेत रावलो पर्रीकराक उतर दिल्लें की तुका चीफ मिनिस्टर करता म्हणून पूण पर्रीकराक चीफ मिनिस्टर केलो काँग्रेसी बाला येवन आपूण सीएम जावं ना म्हळ्यार पर्रीकराचो एक घात केलो ना म्हळ्यार घात करप ना मनशाक फोट पसता पूण घात म्हणटा तो केन्नाच पसना आनी घात म्हणटा तो केन्नाच करप न्ही आनी जो मनीस घात करता घातकी मनशाक केन्नाच पसपाक जायना सो म्हाका एक विश्वास आहा बा विजय सरदेसाय जो आमचो चीफ आहा वो 2027 आमची 22 ती 23 सीटां येतली गोंयांत तो गोंयचो चीफ मिनिस्टर जातलो आनी सांग्या वेल्यान एक नाल हो गोंयच्या विधानसभेत पावतलो आनी जेन्ना गोंयच्या विधानसभेत तुमचो आमचो आवाज म्हणून जो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो आमदार आसतलो हो गोंयच्या असेंब्लीन हे नारे घालयतलो सांगेचे इश्यू आसतले धरणग्रस्ताचे इश्यू आसतले आमचे शेतकाराचे इश्यू आसतले आयआयटीचे आमचे हिंगा लोक आहात आयआयटीच्या लोकांक ह्या लोकांनी बडगां म्हणली बीजेपी वाल्यांनी पूण ह्या बडकांनी आयआयटी धांवडाय दाखयली ही कापस्तान सांगेकाराची आहा हांगा रस्ते जायनाशिल्ले पूण हे रस्ते खातीर आमी कापस्तानी करून दाखयले ह्या पुलाचे सामान व्हरताले आमदार आतां कितें उलोवन पूल आपले केला म्हणून सामान हाडपी सांगेकार आहात सगळे एक पार्टी एक जालो आनी एकवटान आमी ते सामान हाडले पूण आयज हो पूल कंप्लिशनाक येता अजून सुद्दां कंप्लीट जायना चिकलमण्याक वचपाक झिगझॅग रोड केल्लो आहा हे चिकलमण्याच्या लोकांक चोवपाक जाय हे कितें जालां म्हणून फकणां हांव म्हणटा की झिगझॅग म्हणजे नाताशा बी कशें वयता काय म्हणजे झिगझॅग करून अरे काय प्लॅनिंग ना काय ना सगळी फकणां करून दवरलेली आहा हे डेम म्हणटा थिंगा लोकांनी सॅक्रिफायस केले ते जागे अजून क्लास 2 वाले क्लास 1 जाले ना एसटी स्टेटस दिवपाक हो आमदार सांगता की एसटी जरी हे दितले रिझर्वेशन दितले तर आपल्या चीफ मिनिस्टर कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय म्हणून अरे एसटी रिझर्वेशन दिवपाक सुभाषाक कित्याक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय कित्याक घेवपाक जाय कॉन्फिडन्सान अरे जेन्ना ह्यो गोश्टी जेन्ना जाता हाजेच ग्रुप ते एसटी रिझर्वेशन नाका म्हणटाले हे फॉरवर्ड वयता मुखार वयता आनी एसटी रिझर्वेशन नाका म्हणटा एसटी समाज कितली वर्सां जाली रिझर्वेशन मागता धनगर समाजाची फायट ह्या सुभाषान हाडान दवरली लिपोवन दवरली तांकां एसटी समाजाचो स्टेटस मेळपाक आशिल्लो हाणें ती फायल लिपोवन दवरली पण इतल्या मनान खुशिल्ले लोक आमकां सांगल्यार आमदार म्हणून जाय काय कितें जे सगळ्यांक बरोबर वचपाक शकनात ते आमी विचार करपाक जाय ही पार्टी आमी मुखार व्हरपाक जाय फॉरवर्ड व्हरपाक जाय आनी फॉरवर्ड वयता आसतना आज कितल्याशा टायमान म्हाका दिसता 10 वर्सांनी 2016तल्यान आयज म्हटल्यार पहिल्यांदा ह्या माचयेर म्हज्या बरोबर सावित्री कवळेकर ना पूण म्हज्यान तेजें कांय भिडसळलें ना म्हळ्यार हांव झगडी बिगडी करून तशें कांय ना तें तिचो आशिर्वाद घेतला हांवें सांगला तिका गोवा फॉरवर्डार वयता पूण गोंय मुखार व्हरता कोणाचो घात हांवें केन्नाच केलो ना फाटल्याच्यान सुरी तोपली ना कित्याक कोणाक मनाक हे संभ्रम उरपाक जायना की मेशू घात केला आनी हे सायडी आयला म्हणून घात केलो ना आशिर्वाद घेतला सांगला की गोंय सांगे मुखार व्हरपाक फॉरवर्ड व्हरपाक बरेपण करपाक सांग्याची दादागिरी काबार करपाक विजय सरदेसाय बरोबर वयता आनी तिचो आशिर्वाद घेवन मुखार चल्ला आनी सबंद सांगेकारांक सांगता 27 बरे दीस येतले अच्छे दीस येवपाचे आहा हे बीजेपीचे अच्छे दीस न्ही गोवा फॉरवर्डाचे बरे दीस येवपाचे आहा आनी तुमी गोवा फॉरवर्डार रावपाक गरज आहा आमकां तो हायकमांड कल्चर नाका गोंयांत हो आमचो जो लोकल कल्चर आहा वोकल फॉर लोकल जे विजय सरदेसाय उलयता बायलां खातीर काम करप एसटी समाजा खातीर काम करप मायनॉरिटी खातीर काम करप हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकवटान काम करप तो मागीर छत्रपती शिवाजी महाराज आसतलो नाजाल्यार जॅक सिपियर आसतलो सगळ्यांक रेस्पेक्ट दिवप
हे जे कोण गोंयकार कोण मुखार वतात त्या पक्षा बरोबर मी ठामपणे रावतले आनी अशा मनशा बरोबर रावपाक म्हाका उमेद जाता, आनंद जाता आनी ह्या पक्षा भितर रावन हो पक्ष तळागाळात पावपाक फक्त सांग्यार न्ही पूण गोंयच्या मागान व्हरपाक म्हाका चड उमेद आसतली. कितें सांगता तुका सगळ्यांक एकूच फावटी देव बरोबर म्हणटा आनी एकूच सांगता सबंद लोकांक आमी आतां बरोबर चल या फुडें. हांव आमच्या पार्टीक वेलकम करता आनी आमचो चीफ बाबूजी सरदेसाय हाकाय देव बरें करूं म्हणटा मॅशू पार्टीन घेतलो म्हणून. तशेंच आमचे दुर्गाकांत आसताले बाब मागीर विकास तेन्ना जमिल्ले हांगा सगळ्याक येवकार दिता. चड उलयना हांव आज आमी जर ओवरऑल सांग्यारच न्ही गोंयांत जर पळयलें, गोंय म्हणटा तें इन जनरल एक भंय निर्माण जाला सामान्य जनते मदीं. तो भंय निर्माण जाला कित्याक लागून? मेन म्हणल्यार आमची जी धार्मीक धर्मा मदीं जो वाद तिडो जो निर्माण केला ह्या भारतीय जनता पार्टीन, तेका लागून हांगा आमचे मदीं फूट पडल्या. आज हे लोक पळयले सगळे सेक्टरांतले म्हणल्यार हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं सगळे लोक हांगा जमिल्ले दिसता आनी हें पळोवन म्हाका बरें दिसता. कित्याक एक सांगेकार इज अ सिंबल ऑफ युनिटी आनी तुमी लोकांनी इतले संख्येन हांगा येवन सांगेकार युनायटेड आसा आनी सांगेकार युनायटेड मॅशू बरोबर आसा हें आमकां दाखोवन दिलां. सो तेका लागून चडांत चड तुमकां सगळ्या जमिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव आनी मॅशू एक आमची एक वर्किंग स्टायल आसा ती सिमिलर. कित्याक खंय तोय बाबडो खंय वता कितेंय जाल्यार प्रॉब्लेम जालो 24/7 रातचो जाल्यार रातचो दिसाचो जाल्यार दिसाचो रस्त्यार आसता. जे एक्चुअली काम आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांनी करपाचें तें इतलीशी वर्सां जालीं मॅशू करता. एक बारीकसो कावन्सिलर पूण सगळे सांग्याचो भार आपल्या खांदार घेवन मॅशू मुखार सरलेलो आसा. तेजे बरोबर तुमी सांगेकारांनी रावचें अशी आमची अपेक्षा आसा. आतां म्हाका सावड्डे जेन्ना कुडचड्यार जेन्ना हांवें प्रवेश केलो तेन्ना म्हाका खूब जाणांनी विचारलें गोवा फॉरवर्ड कित्याक? गोवा फॉरवर्ड कित्याक हाजो मेन म्हणल्यार एट्रॅक्शन आमचे चीफ विजय सरदेसाय. तो ज्या तरेन असेंब्लीन आमच्या बारीक समाजा खातीर झगडटा. आतां एसटी रिजर्वेशनाचे आमचे गव्हर्मेंटा आतां इलेक्शनाक 6 म्हयने आसतना याद जाल्या एसटी रिजर्वेशन करपाक एटलीस्ट 2 वर्सां तरी जाय. सो 6 म्हयने आसतना पॉलिटिकली ते कशें ते युटिलायज करतले फॉर देर ओन बेनिफीट. ताका लागून हें आतां एसटी रिजर्वेशन हांकां जर खरेंच एसटी रिजर्वेशन करपाक जाय आशिल्लें हो प्रोसेस ते 2 वर्सां पयलीं स्टार्ट करता आशिल्ले. आतां फक्त लोकांक बुलोवपा लागून आमची स्पेशली एसटी गोवांक बुलोवपा लागून हो सरकार मेळटा तें करता. सो तुमी सांगेकारांनी स्पेशली ही जी सांगेपण आसा ती एसटी डॉमिनेटेड एरिया. सो तुमी ते हे गव्हर्मेंट जे कितें चलयता ताका बळी पडचो न्ही आनी सगळ्यांनी आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी बरोबर आनी आमचो बाब चीफ विजय सरदेसाय हाजे बरोबर रावची अशी आमी अपेक्षा करता. सांग्यार हांगा बारीक जर पळोवपाक गेले बारीक खुबशे प्रॉब्लेम आसा. बारीक पळोवपाक गेल्यार पयर मॅशून एक इशू वाडलो खंय तरी उदक उरना आनी हें तें चालू आसा सांग्यार. सो आतां तुमचो आमदार कितें करता म्हाका खबर ना सांग्यावेलो कळ्ळें न्ही. कित्याक सांग्यार चडसो आमदार सांग्यार दिसना तो पणजे चड आसता. सो हाजे मुखार हें जें इलेक्शन येता तुमी चिंतपाक जाय बाबा तुमी परत तोच बीजेपीचो सरकार हाडटले काय सांग्यार तुमी बदल करतले. कित्याक सांग्यार आमी झेडपी इलेक्शन पळयलें सामको क्लोज एनकावंटर. आमचे बाय आसा ते हार्डली कितले मतांनी पडला 19 मतांनी. सो इट वॉज लायक एज गुड एज जिखिल्ल्यार पडना तें. मागीर टावन पळयलें हांव आतां मॅशू बरोबर उलयतालो टावना म्हणटा ती सदांच ओपोजिशना बीजेपी केन्ना लीड दिना तुमी सदांच ओपोजिशना लीड दिता. सो असोच तुमी युनिटी दवरून आनी एक बारीकशें एक जर पावल मुखार घेतलें जाल्यार ह्या फावटी सांग्यार बीजेपी हरता आनी तुमकां जाय ते गोवा फॉरवर्ड हांगा 110% येता अशें आमकां तरी दिसता कुडचड्यार रावन. आतां एक कालच एक इशू आमच्या विजय बाबान बरो हायलायट केलो अर्बनायझेशन म्हणून एक इशू जाला हांगा गोंयांत. म्हणल्यार कितें आमची पंचायत 64 पंचायती काडून ते आतां अर्बन म्हणून डिक्लेअर करता. तातूंत भितर आमची कुडचड्या वयली एक शेल्डे पंचायत आसा. सो हे जे इशू तुम्ही बारीक पळयले हे इशू एक्चुअली इशू न्ही. हे फक्त इलेक्शनाक मतां जी आसा ती पोलरायझेशन करपाक आनी खंय तरी ते बसून एक नरेटिव्ह सेट करता कितें तरी करता फक्त लोकांचे मायंड डायवर्ट करपाक. सो ह्या बाबतींत तुमी ही जी बाकीचे इशू जे गव्हर्मेंटान क्रिएट केले हाका बळी पडनासतना युनायटेड आमी काम करून आमचो पक्ष आनी आमचे चीफ जे विजय सरदेसाय आसा तेंचे हात बळकट करून इन फ्युचर आमकां तो आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून पळोवपाक जाय. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी बरे तरेन काम करून आमचे मॅशू बरोबर रावतले इतलेंच म्हणून हांव म्हजे 2 शब्द कळ्ळे. जाल्यार आमकां 7 पंचायती ज्यो आसा हांगा त्या म्हणल्यार उगे भाटी वाडे नेत्रावळी रिवणा मोलकर्णे आनी कावरे पिल्लो आनी एक म्युनिसिपालिटी 46 बूथ. त्या 46 बुथांनी आमकां काम करचें पडटलें.
आनी हाजी सुरवात ऑलरेडी जाल्ली आसा. आमी फक्त राविल्ले आयचो हो प्रवेश जावपाक. फुडले एक 8-10 दिसां भितर आमचो ब्लॉक हांगा एस्टॅब्लीश जातलो ऑफिशियली. आनी ताच्या नंतर आज जर ही गर्दी पळयत म्हाका दुबावूच ना सांग्या वयल्यान गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आमदार विधानसभेत वचलो. जुलायच्या म्हयन्यात आमी एक बरो तरेन आमी एक वर्कर्स कन्वेन्शन घेवया 1000 लोकांचो. आनी जिखपाक मतदारसंघ टफ ना, कारण 27,000 मतां आसात. हाज्या परस व्हडली मतदारसंघ आसा म्हणल्यार आमकां 12,000 मतां काडूंक जाय. आनी ही जर गर्दी हांगा आज पळयत जी आमकां आमच्या जनता दरबारा परस चड आज जाल्यार 12,000 मतां आमकां काडून जिखपाक कोणूच आडोवंक शकचो ना. हें तुमी आज नमूद करून घेयात. पूण तें करपाक आमकां काम करचें पडटा. आनी काम करपाक बाब विकास, बाब दत्तराज, आमची पुराय टीम जी आमची अध्यक्षाच्या हात लावून काम करतात, जी युवकांची एक टीम आसा. आमच्या पक्षांचे जे लिडर आसात ते फर्स्ट रन सेकंड लिडर हांगा खंयच्याच फॅमिली राजांतल्यान आयिल्ले न्ही. सगळे ग्रास रुटांतल्यान आयिल्ले लिडरशीप पक्षान दिल्ले आसा. सगळे स्टुडंट लिडर्स आसात मॅक्झिमम. आनी सगळे जे लोकां बरोबर वावुरतात, लोकां खातीर वावुरतात, जे सोशल इश्यू घेतात असले लिडर हांगा तुमकां स्टेजीर दिसूंक मेळटले. सो हांव मागता आमच्या सगळ्या भाव भयण्यां कडेन की चड वेळ घेनात. आमी आतां परत परत हांगा येतले. तुम्ही सगळे आमच्या अध्यक्ष भाशणाकूय राव. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.